Do you think, Joel, that shift is happening? Shift is Or the sample size is too less, 3 constituencies to arrive at that decision? See, Pramod, if you see the assembly elections also, it was very clear that there is a division in secular votes. You know, the non-BJP parties, they are all fighting for this common share of. Here also in the bypoll, it was very clear that all these parties, Davarli is a clear case. Yes. See, Davarli, AAP has risen to a close second. Yeah. The difference was around hardly 700 votes, votes, 706 votes. I mean, that shows how close they were and how Congress was relegated to almost third, fourth position. If you see race margos, Congress is somewhere around fourth. Yeah, Candidate has got 500, Prakriti. And that's the Pednekar. candidate on a symbol, huh? Yeah, and Whereas RG is on number 2 without a symbol. without a symbol. Yeah. Then see her comment. She said, "Nobody came to my help. These are my votes." Yes. I mean, see the plight here. And if you are going to do this and compare this what the statement they made when the defections took place, I remember Gundurao coming and saying that we will use this defection as a springboard to bounce back. Where is your springboard? Where are your leaders? And this is what you're doing here, and completely washed out Congress. And this going forward, this Congress vote will disintegrate. They'll lose. They'll leave Congress and jump onto parties like AAP, Revolutionary Goans, and this is where we are looking at disintegration. एक जे लोक म्हणटाले की हे काँग्रेसचे 8 जाण केले हांकां लोक धडो शिकयतलो धडो शिकयतलो जाल्यार थंय 509 मतांच कशी पडली तांकां धडो शिकोवप मागीर परत काँग्रेसी मत मारप न्ही म्हणजे लोकांक आतां म्हाका दिसता लोकांचे हे जाला धडो शिकोवप हाचें डेफिनेशन कितें परत म्हणजे तेणी केदार नायकाक म्हणजे बीजेपीच्या मनशाक पाडपाक जाय आशिल्लो लोकांनी न्ही तुम्ही हांगा न्ही बट परिस्थिती केदार नायकान जाका सपोर्ट केला की थंय आंतोनी वाजान जाका सपोर्ट केला त्या लोकांक पाडपाक जाय आशिल्लें एक गजाल जी म्हाका प्रामाणीकपणान दिसता यू आर अ वॅलीड क्वेश्चन म्हाका दिसता की लोकांनी इनफ इंडिकेशन्स दिल्या एक नंबर 1 there was nobody was formidable enough to take on this BJP. Yes. So BJP is far ahead. दुसरें लोकांनी आरजी आणि आपाच्या कॅन्डिडेटाक आणि आरजीच्या कॅन्डिडेटाक तर सिम्बॉल सुद्धा नासतना नंबर 2 व्हरून दवरल्या. सो लोकांची एक मेसेज किती आहा तुम्ही तर राईट देर आर व्हेरी 2 सिंपल मेसेजीस आम्ही काँग्रेसीचेर लक्ष घालपाचे बंद केला एक लोक सांगतात आणि दुसरे ताणें सांगला की बीजेपी राईट नाव इज इन अ फॉर्मिडेबल पोझिशन. सो आय थिंक दीज 2 इंडिकेशन्स जे आयल्या पळय सगळ्यात महत्वाची गजाल भारतीय जनता पक्षान त्या दिसाक आपल्या मतदारांक भायर काढल्यात जशे ते प्रत्येक इलेक्शनाक भायर काडटात. सो तांणी प्रामाणिकपणान काम करून आपल्या वोटराक भायर काडला. अशें आसतना बाकीच्यांनी काल मनोज परब वॉज ऑन माय शो ही व्हेरी ओपनली एडमिटेड व्हेरी कॅन्डिडली सेड दॅट आमी सगळे लोकां मनाक पावपाक शकली नात बिकॉज टायम कमी आशिल्लो आमकां सिम्बॉलाचो प्रॉब्लेम जालो सिम्बॉल दिलो ना आमकां. सो दॅट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो ज्या लोकांनी आरजीक मत मारली ज्या लोकांनी आपाक मत मारली ते लोक आपूण जावन भायर सरले. सो देर इज अ सबस्टेन्शियल चंक विच माइट नॉट बी एज बिग एज वॉट बीजेपी गॉट बट देर इज अ सबस्टेन्शियल चंक टू द ट्यून ऑफ 15%, 20%, 25% जे आपूण जावन भायर सरले आणि तांणी आपा किंवा आरजीक वोट्स मारले. डोंट यू थिंक किशोर दॅट इज व्हेरी व्हेरी सिग्निफिकंट मेसेज फ्रॉम दिस. ना एब्सोल्युटली म्हणजे आता एक्झाम्पल जर दिवचें जाल्यार दवरली म्हणजे नावेलीचो जो सीट तो सर्त लागली उल्हासाक आणि सगळे डिस्ट्रीब्यूट जाले आणि उल्हास येयलो अशें म्हणून सांगलें. ही झेडपी वॉज अ टेस्टिंग फॉर बीजेपी की जर उल्हास तुयेंकर जर फ्लुकान येयल्लो जाल्यार हो झेडपी सीट बीजेपीचो पडोंक जाय आसलो थंय. पूण हो झेडपी सीट हाडून बीजेपीन प्रूव केलें की देर इज नथिंग कॉल्ड फ्लूक इन बीजेपी वर्क्स फॉर द विक्ट्री एंड बीजेपी प्रूव ह्या इलेक्शनाक सुद्दां तांगरी तुका एक तो कॉन्टेस्ट दिश्टी पडनाशिल्लो. बीजेपी वर्क बीजेपीन आपली वोटराक भायर काडले. बीजेपीचे प्रमोद तुका सांगता हांव म्हणजे बीजेपीच्या कामाची पद्दत आतां अशें आसतना माय पॉयंट इज अशें आसतना देर इज अ सबस्टेन्शियल अमाउंट ऑफ वोटर जो भायर सरलो आणि ताणें काँग्रेसीकूय मत मारला आणि बीजेपीकूय मत मारला. तो वोटर कितें तरी सिरियस संदेश दिता अशें तुका दिसना? 100% सिरियस संदेश दिता आणि तो वोटर हांव खरो वोटर म्हणटा म्हणजे जागृत वोटर. आतां बीजेपीचे वोटर भायर सरले आपल्या पक्षाक मतां मारपाक बरोबर पूण कितें तरी बीजेपीक पाडपाची गरज आहा. बीजेपीचे जे कितें चलना ते खंय तरी बीजेपीचे चुकता हे स्पश्ट जावप गरजेचें आहा. अशें म्हणून स्वताहून भायर सरून ह्या पक्षांक तेंच्यांनी जे मतदान केलां
ते खरोखरच हे पूण हेतून जर काँग्रेसीन जर आपल्या पद्दतीन काम केल्लें जसो आतां जयलान सांगलें ती कॅन्डिडेटूच म्हणटा की एकूय लिडर आपल्या प्रचाराक येवंक ना, जी कितें मतां पडल्या ती म्हाजी इंडिव्हिज्युअल मतां. ही जर परिस्थिती काँग्रेसीची ग्रावंडार कामूच ना. तुम्ही म्हणटा असली गजाली करची परस काँग्रेसीन इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें नाशिल्लें बरें म्हणून. मातसो जर रिटायरमेंट जर घेत 5 वर्सां आमी मातशे परत तयार जातात, हय. प्रॅक्टीस करतात आनी मागीर येतात म्हणून जाल्यारूच बीजेपी खंय तरी धोको आहा. हा सो जो मेरेन काँग्रेस म्हणटा तूं कुशीक रावना हय तो मेरेन बीजेपीक धोको ना. ना धोको ज्या ना. दिसा काँग्रेस म्हणटा की आमीच 5 वर्सां ब्रेक घेता म्हण हय. जाल्यारच म्हणटा बीजेपीक एक चॅलेंज तयार जावपाक शकता. काँग्रेस होच आयज बीजेपीचो तारणहार. हांव तुका सरळ सांगता.